देवाक दिनवास, देवाक स्तुती, देवाक महिमा. तो सोबीत कायेचो देव आसा. ताची सोबीत काय हर एका मनशाचेर वागता, कित्याक तेणी आपल्या उतरान दर एकल्या मनशाक वयर आसला. आमेन. त्या देवाक ह्या वेळार आर्गां दिवया. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. Thank you, Abba Father. Praise you, Abba Father. Love you, Abba Father. Thank you, Holy Spirit. Praise you, Holy Spirit. Love you, Holy Spirit. म्हज्या भाव भयणांनो, देवाक दिन वासूया, कित्याक परतून ताणें आमकां एकठांय केल्यान. ताका वाखाणूंक, ताका दिन वासूंक, ताची स्तुती आनी आराधना करूंक. ह्या दिसा पासत, ह्या वेळा पासत देवाक दिन वासूया. जण एकल्याच्या जिविता पासत, कुडी पासून, आमच्या हर एका सांद्या कुडीच्या सांद्या पासत आमी देवाक दिन वासूया. आमच्या आत्म्या पासत, आमच्या जिवा पासत, देवान दिलेल्या आमकां सता पासत वळखया. देवान तुका आनी म्हाका आपल्या सताची वळख दिल्या आनी एक वाट ताणें आमकां दिल्या. एक सत ताणें आमकां कळीत केला आनी ताची जिवीत आमचे भितर आसा. तो देव आमचो मोग करता, तो देव म्हजो मोग करता, तो देव तुजो मोग करता. त्या देवाक ह्या वेळार दिन वासूया, अन्य भाशेन देवाची वाखाणी करुया. ओरी ही नमा शखात्रमा से हेरे बेत्रमा झीरी बी शबारबा लिबी ही नमा शोकरो मंत्र ओत्रमा से हेरे बे होली होली मा शहांत्रमा से खेत्र लांदे. ओ हालेलुया. इफिस्कारांक पावलुची चीट अध्याय 6 आनी 12वी ओळ आमकां सांगता, खरें म्हळ्यार रक्ता मांसाच्या दुस्माना लागीं आमकां झूज ना, पूण प्रधाना लागीं, अधिकाऱ्यां कडेन, ह्या काळोखाच्या संवसाराचो राजकारभार चलयतल्या लागीं, अंतराळार वस्ती करतल्या खोट्या आत्म्यां कडेन आमचें झूज. मोगाच्या भाव भयणांनो, भागीत पावलो आमकां सांगता, इफेसकारांक चीट बरयता आनी तो आमकां कळीत करता की आमचे झूज रक्ता मांसाच्या दुस्माना लागीं ना आसा जाल्यार, पूण आमचे झूज आसा काळोखाच्या सक्ते वांगडा. काळोखाच्या सक्ते वांगडा. देवाचें उतर आमकां कितें सांगता मोगाच्या भाव भयणांनी, ह्यो संवसार नश्टेच्या हातान आसा. ह्यो संवसार त्या खोट्या आत्म्याच्या हातीन आसा आनी तो ह्या संवसाराचेर राज चलयता. सो आमचे झूज हे तशें सांगाता आसा. खंयच्या कुडी मांसाच्या दुस्माना लागीं, खंयच्या मनशा लागीं आमचें झूज ना आसा, तर आमचें झूज आसा त्या खोट्या आत्म्या लागीं. ज्या खोट्या आत्म्यांक देवान सर्गा राज्यासून खाला उडयला, त्या खोट्या आत्म्या लागीं. देखून मोगाच्या भाव भयणांनो, देवाचें उतर आमकां सांगता, आमी देवाची झुजाची हत्यारां घेवन रेडी आसूंक जाय. आत्मीक हत्यारां घेवन, कित्याक ताच्या सांगाता झुजोंक आमकां देवाची हत्यारांची चड गरज. पळयात मोगाच्या भाव भयणांनो, ज्या वेळार आमी देवाचें उतर आयकता, ज्या वेळार आमी अन्य भाशेन उलयता, ज्या वेळार आमी देवाची स्तुती करता, त्या वेळार आमी आत्मीक रित्यान वाडटा आनी हीच ती हत्यारां जावन आसात त्या खोट्या आत्म्या सांगाता झुजोंक. सदांच मतीन दवरात, ज्या वेळार आमी देवाच्या लागीं आसता, तो आमचे भितर आसा म्हज्या मोगाच्या भाव भयणांनो, कित्याक तो आमचे भितर बलिश्ट आसा. देखून ताचे हत्यारां घेवन चलया त्या खोट्या आत्म्या वांगडा झुजोंक. ओ हालेलुया. तांचो नाश देवान आमच्या हातान दवरला. देवाचें उतर सांगता, ताणें आमकां अधिकार दिला त्या खोट्या आत्म्यांक पांया मस्तूचो. मस्तूया मोगाच्या भाव, तुज्या उतरा वरवीं, तुज्या वाखाणी वरवीं तूं ताका पांया मस्तिताय. कार्य
करूं धन्यवाद मेरे प्रभु, कैसे करूं धन्यवाद मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, ये तूने कार्य महान मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, कि तूने कार्य महान मेरे प्रभु। तूने दिया एक जीवन नया, तूने दिया एक जीवन नया। लाखों बार धन्यवाद मेरे प्रभु, लाखों बार धन्यवाद मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, कि तूने कार्य महान मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, कि तूने कार्य महान मेरे प्रभु। तूने चुना एक निर्बल को, तूने चुना एक निर्बल को। कैसे करूं धन्यवाद मेरे प्रभु, कैसे करूं धन्यवाद मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, कि तूने कार्य महान मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, कि तूने कार्य महान मेरे प्रभु। तूने दिया एक जीवन नया, तूने दिया एक जीवन नया। लाखों बार धन्यवाद मेरे प्रभु, लाखों बार धन्यवाद मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, कि तूने कार्य महान मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, कि तूने कार्य महान मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, कि तूने कार्य महान मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, कि तूने कार्य महान मेरे प्रभु। ओ रिबा शेरे बेंदला बसरे लिहिना माशांदला रे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देवा कारका देवाक दिनवास, तेका दिनवासीचो यज्ञ, कित्याक तो सोबीत खायचो देव आसा। आमेन। आयचे देवाचें उतर घेवया केरीज भाशेन एक्ट चॅप्टर 5 वर्स 32। आमेन। आनी सोबीत खायचो देव हय आमच्या जिवितांत प्रकाश घालता। आमेन। पळय देवाचें उतर कितें म्हणटा, आपणाक खालती जातात तांकां सगळ्यांकां देवान ह्यो पवित्र आत्मो दिला। आमेन। देवाचें उतर कितें म्हणटा, आपणाक जेंकां खालती जातात। ओके, सो देवाचें उतर क्लियर हय सांगता, खालती जी कोण जातात तांकां सगळ्यांकां पवित्र आत्मो दिला। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। पवित्र आत्मो कितें जावन आसा ह्यो पवित्र आत्मो, आनी कितें आनी कशा भशेन आमच्या जिवितान काम करता। प्रेज द लॉर्ड। पळयात,
पवित्र आत्मो एक सामर्थ्यशाली आत्मो जावन आसा. तोच आत्मो जो पयले पासून संवसार रचूचे आदी पासून आसा. प्रेज द लॉर्ड. उत्पत्तीच्या पुस्तकान आमी पळयता जाल्यार तो पवित्र आत्मो देवाची शक्ती खंय उदकाच्या वयर आसली आनी देवाचो आत्मो उदकाच्या वयर आसलो अशी तेचे मिनींग जावन आसा. प्रेज द लॉर्ड. पण समजून घेयात, पवित्र आत्मो ही एक देवाची सामर्थ्यशाली शक्ती जावन आसा. आमेन. ज्या वेळार तूं पवित्र आत्म्याचेंच नांव घेताय त्या वेळार सक्तीन भरता. प्रेज द लॉर्ड. हर एक मनीस सक्तीन भरता आनी ज्या वेळार पवित्र नांव आत्म्यान उलयता त्या वेळार हर एक मनीस जो आयकता तो पासून शक्तीन भरता. आमेन. ही सक्ती तशी आसा कित्याक ही बापाची आनी पुताची सक्ती जावन आसा. प्रेज द लॉर्ड. पळयात, ज्या वेळार पेद्रू उबो रावलो आनी पेद्रू उबो रावन देवाचे उतर परगटूंक लागलो, ती पवित्र आत्म्याची शक्ती जी पेद्रूच्या भितर आसली ती सगळ्या जुदेवांच्या भितर गेली. आनी देवाचे उतर म्हणटा त्या वेळार 3000 लोकांनी बॅप्टिजम घेतले. प्रेज द लॉर्ड. कशें शक्य आसा, कशें पॉसिबल आसा, कितें ही इतली लोकां बदलूं? कित्याक जुदेव लोक बदलणारे भुरगे नात, जुदेव लोक बदलणारी मनशां नात. पूण हें कशें जालें? बाय होली स्पिरीट, पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन. प्रेज द लॉर्ड. जाकार्या म्हणटा, जाकार्या चॅप्टर 4:6 आमकां सांगता, न्हू तुज्या बळान, न्हू तुज्या ताकदीन, पूण पवित्र आत्म्याच्या बळान काम पुरें जातलें. आमेन. सो पवित्र आत्म्यान कांय जायना अशें ना. कित्याक ज्या वेळार मरियमायन तो क्वेश्चन केलो हें कशें घडटलें, त्या वेळार देवाचें उतर थंय आयलें. कितें तर पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी परमेश्वराची शक्ती तुका सावळीक घालतली. प्रेज द लॉर्ड. सो आतां काय जी मनशां जेंचे लागीं जायना, जेंकां पॉसिबल नासलें, तें देवाचे सक्तीन करून दाखयलां. प्रेज द लॉर्ड. आनी होच तो म्हणटा पवित्र आत्मो जो कोण खालती जाता तेंकां दर एकल्याक दिलो वयता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळयात, पवित्र आत्मो आयज ह्या संवसारान जायत्या जाणांक खबर ना आसा ह्या संवसारान आतां कोण आसा तो. कित्याक थोडी जाण आसात म्हणटा जेजू क्रिस्त आसा म्हणून. ना, ह्या संवसारान आतां आसा तो बापाचो आनी पुताचो आत्मो. प्रेज द लॉर्ड. समजून घेया, जेजू क्रिस्त मेलो आनी तिसरे दिसा मरोन पुनर्जीवन जालो आनी खेरीज भाशेन तो 40 दिसां उपरांत स्वर्गाक तो उबारून गेलो, तिचें रॅप्चर जालें. प्रेज द लॉर्ड. आतां बायबल म्हणटा एब्रिवाच्या पुस्तकान चॅप्टर 2 कित्याक तर आतां तो देवाच्या उजव्या हातीक बसला. प्रेज द लॉर्ड. सो आतां ह्या संवसारान आसा तो पवित्र आत्मो आनी पवित्र आत्म्यान सगळी सैतानाची शक्ती पयस वयता. प्रेज द लॉर्ड. सैतान संपूर्ण कायेन नाश जाता तो पवित्र आत्म्याच्या बळान. आमेन. पूण जी शक्ती तुजी आनी म्हज्या जिवितान जी यूज जाता तेकाच आमी निग्लेक्ट करता, तेचेरूच आमी लक्ष दिनासता ना. प्रेज द लॉर्ड. समजून घेया, देवाची शक्ती ही तुमचे भितर काम करीत आसा. आमेन. हालेलुया. पळयात, आयज आमी पळयता जाल्यार जायते भाशेची मिलागां जाता, अजपां जाता न्हू. ती अजपां अशीच ती टेस्टमनी सांगता, आमकां दिसलेलें हें म्हज्या लायफान पॉसिबल जावचें ना, पूण देवाचो आत्मा वरवीं आतां तें पॉसिबल जालें. थोडीं जाणां म्हणटा म्हाका दिसतालें हांव केन्ना अशें चलोवंक पावचें ना, पूण देवाच्या शक्तीन हांव चलोवंक पावलो. सो हें कशें घडटा? मेडिकल फेल जाता ज्या वेळार पवित्र आत्मो काम करता. आमेन. मेडिकल सायन्स फेल जाता ज्या वेळार देवाचो आत्मो काम करता. ऐकात. प्रेज द लॉर्ड. देवाचो आत्मो काम करता. कित्याक जंय देवाचो आत्मो काम करता थंय स्वतंत्रताय आसा. जंय देवाचो आत्मो काम करता थंय विजयी आसा. जंय देवाचो आत्मो काम करता थंय बापाची पुताची वस्ती आसा.
प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आणि आता तोच पवित्र आत्मो, जो पवित्र आत्मो इतको शक्तिशाली आसा, सिंपल वस्ती वरवीं तो आमच्या जिवितान कार्य करता. देवाचें उतर कितें म्हणटा? आपणाक खालती जातात. ॲक्ट चॅप्टर 5 धर्मयुद्धांचो इतिहास 5 वेसोर आनी 32 आपणाक खालती जातात तांकां सगळ्यांका देवान ह्यो आत्मो दिला. आमेन. दितलो न्हू, दिला. आमेन. ऑलरेडी दिला. आमेन. तुमी खालती जाय आत्मो घेयात. आमेन. आनी जेजू क्रिस्तान आदी फुडें सांगलेलें, हांव जी मिरिकल्स करता त्याच्या परस अदीक तुमी मिरिकल्स करताल्यात आत्म्यान. आमेन. आनी आमच्या जिवितान ते घडटा. कित्याक आत्मो आसा थंय मिरिकल्स जाता. जेजू परस, जेजू भाशेन आमी मिरिकल्स करताल्या. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. न्हू आमच्या बळान, न्हू आमच्या ताकदीन, पूण पवित्र आत्म्याच्या बळान. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. पवित्र आत्म्याच्या बळान. हालेलुया. जायत्या जाणांका अजुनूय खबर ना आसा पवित्र आत्मो म्हटल्यार कितें तें. अजुनूय खबर ना. ती चलता नॉर्मल दीस येता, सकाळ जाता, सांज जाता, त्या भाशेन ती चलता, त्या भाशेन ती चलता. प्रेज द लॉर्ड. पूण पवित्र आत्मो म्हटल्यार कितें तें अजुनूय खबर ना. हालेलुया. तांकां फक्त इतक्या जाणां बापाचो पुताचो आत्मो म्हटल्यार पवित्र आत्मो. हालेलुया. पळयात, पवित्र आत्मो ह्यो शक्तिशाली आत्मो जावन आसा. आनी जसो जेजू मेल्या उपरांत, पुनर्जिवीत जाल्या उपरांत तो जसो काम करतालो, तसो ज्या वेळार जेजू क्रिस्त सर्गार गेलो त्या वेळार तो शिसान वरवीं काम करूंक लागलो. आमेन. आतां शीस नान तरी पासून तो आतां म्हजे आनी तुजे वरवीं काम करून घेता. आमेन. हेका म्हणटात पवित्र आत्मो. प्रेज द लॉर्ड. तो जनरेशनच्या जनरेशन देव आसा. आमेन. हालेलुया. तो एका पिढीनसून दुसऱ्या पिढीक व्हरतलो देव आसा. आमेन. तो सेम आसा. तो काल, आयज आनी सदांकाळ. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळयात, आयज तुका आनी म्हाका ही खूब गरज आसा. तुजे आनी म्हाज्या जिवितान खूब गरज आसा, चड गरज आसा. ती म्हटल्यार पवित्र आत्म्याची सारकी वळख. म्हाज्या आनी तुज्या जिवितान पवित्र आत्म्याची वळख ना देखून आमकां लेट लागलो सजमो. पूण एक पावट पवित्र आत्मो येता आनी पवित्र आत्मो येयल्या उपरांत आमकां सत सजमता आनी सत आमकां स्वतंत्र करता. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. सो पळयात, खूब गरजेचे आसात बाबा आजचे जे देवाचे उतर आसा ते. ॲक्ट चॅप्टर 5 वर्स 32. आपणाक खालती जातात आनी ताका सगळ्यांक देवान तो पवित्र आत्मो दिला. देवाक जी कोण खालती जातात, पवित्र आत्म्याक जी कोण खालती जातात, देवान ताका तो आत्मो दिला. तो म्हटल्यार पवित्र आत्मो. हालेलुया. पवित्र आत्मो. तो पवित्र आत्मो तुज्या जिवितान काम करता. तो पवित्र आत्मो म्हज्या जिवितान काम करता. आनी जो ताका घेवन चलता तो संपूर्ण राष्ट्राचो अधिकार मेळयता. आमेन. अधिकार मेळयता. प्रेज द लॉर्ड. ज्या वेळार उत्पत्तीचे पुस्तक आमी पळयता आनी थंय जुजे नांवाचो एक देवाचो सेवक दिश्टी पडटा. आनी थंय उतर आसा. तो राजा म्हणटा, जुजे भाशेन देवाचो आत्मो आसतलो असो कोण जावन आसा. कित्याक जुजे देवाच्या आत्म्यान फुडलें सांगतालो, प्रॉफसी सांगतालो. प्रेज द लॉर्ड. सो पळयात, खूब इम्पॉर्टंट आसा तुमच्या जिवितान पवित्र आत्मो. तुमच्या जिवितान पवित्र. जर तुमच्या जिवितान पवित्र आत्मो नान जाल्यार तुमी एम्प्टी रावतल्यात, खाली रावतल्यात आनी तुमच्या जिवितान सक्सेस आसोचें ना. सो पळयात,
आमच्या जिवितान आमी पवित्र आत्म्याचो अर्थ समजूंक जाय. हू इज द होली स्पिरीट. पवित्र आत्मा कोण, कितें काम करता आमच्या जिवितान, कशा भाशेन आमच्या जिवितान काम करता, कितें तेचें जिवीत जावन आसा, हें सगळें आमी पळोवंक जाय. आमेन. आमी मागोया ह्या वेळार. थँक्यू जिजस, ह्या दिसा पासून, ह्या वेळा पासून, ह्या भुरग्यां पासून, तेंच्या जिविता पासून हांव पळयता एक वाडतो अनुग्रह तेंच्या जिवितान. हांव पळयता वाडते तेज तेंच्या जिवितान. हांव पळयता एक वाडते सामर्थ्य तेंच्या जिवितान. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान ती सदांच विजयी आसात आनी विजयांसून विजयाच्या वाटेक वयतात, कित्याक विजय जेजू क्रिस्त तेंचे भितर आसा. आमेन. गॉड ब्लेस.